नमस्कार, आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। जोनसवाडो मांद्रेकारीन धपको दिल्ल्यान एके बायलेक आगताक मरण, मांद्रे पुलिसांनी कार चालकाक केली अटक। फुडलो निर्णय जाय मेरेन मुळगांव खण उरतली बंद। दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश। खणीचेर प्रमन्सून कामान करपाक दिल्या मान्यताय। गोंय पर्यटकां खातीर सामकें सुरक्षीत। खंयचेय घडणूक सुवातेर गोंयचे पुलीस पावताच 5-10 ते मिनटांत। एबीपी न्यूज आयडियाज ऑफ इंडिया समिटान मुख्यमंत्री उलयलो। अंदूचे शिक्षणीक वर्सा सावन इयत्ता 6वी आनी 10वे खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू समितीच्या बसकेन शिक्का मोर्तब जाल्या उपरांत शिक्षण खात्यान फुडले कार्यवाही खातीर परिपत्रक जारी। भौशीक थळांचेर रेंटल कॅब सेवा दिवप पडटली मारक। रेंटल कॅब चालकांक येरादारी खात्याची नोटीस। फाटल्या 3 वर्सांत मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रे खातीर सरकारान केल्यात 16,87,67,890 खर्च। 14,000 लोकांनी घेतली येवजणेचो लाभ। आता खबरो विस्तारांत। फुडलो निर्णय जाय मेरेन मुळगांवची खण बंदूच दवरात असो आदेश दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान वेदांताक कंपनीक दिला। दुसरे वटेन खबरदारीची उपाय येवजण म्हूण खणीचेर प्री मॉन्सून कामां करपाक मान्यताय दिल्या। 15 दिसां भितर हे काम करचे पडटले अशें कळटा। फुडलो निर्णय जाय मेरेन मुळगांवची खण बंदच दवरात असो आदेश दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी भीमनाथ खोर्जवेकर हांणी वेदांताक कंपनीक दिला। दुसरे वटेन खबरदारीची उपाय येवजण म्हणून खणीचेर प्री मॉन्सून कामां करपाक मान्यताय दिल्या। 15 दिसां भितर हे काम करचे पडटले। दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी भीमनाथ खोर्जवेकर, मामलेदार प्रवीण गांवस, पुलीस, शेतकी, उजो पालोवपी दळ तशेंच हेर वेगवेगळे सरकारी खात्यांचे अधिकारी हांचे सयत शुक्रारा सांजे मुळगांवच्या वेदांता खणीची जोड पळोवणी जाली। हे पळोवणे वेळार मुळगांव पंचायत मंडळा सयत देवस्थान, कोमुनिदाद, शेतकी समितीचे प्रतिनिधी तशेंच मुळगांवचे ग्रामस्थ हजर आशिल्ले। hazard already created zala. For next 15 days they will carry out their lieutenant activation. Prepare their monsoon preparedness. ते कितें करतले lieutenant शोचे वयल्यान कवरिंग करतले, प्लास्टरिंग करतले आणि प्रिपेअरनेस खातीर एक्टिव्ह लोकांचे कितें लोकांचे डिमांड आफ्टर 15 days आफ्टर आमी मिडिएशनाक बसले तेन्ना तो मेरे ट्रान्सपोर्ट बंद आसता। ट्रान्सपोर्ट इज बंद, फक्त तेंचे मेंटेनन्स कितें काम आहा पिरियडिक मेंटेनन्स एक्टिविटीज सगळ्यो बंद आसता। एक्टिविटीज बंद ओन्ली फॉर मॉन्सून प्रिपेअरनेस। हांगासर आमी कलेक्टरा बरोबर आनी विथ मायनिंग हांगासर इन्स्पेक्शनाक आयिल्ली तेन्ना आमी कलेक्टरान अशें डिसिजन घेतले की 15 दिसाचो तांकां टायम पिरियड दिल्लो आसा। मॉन्सून प्रिपेरेशनाचें कितें काम आसा गांवाक प्रॉब्लेम जावंक जायना म्हणून ते तेंच्यांनी 15 दिसाच्या भितर कंप्लीट करपाचे। आणि सेकंडली आयर्न ओर जो तांकां कितें मेळटलो तो शिफ्ट करपाचो ना, तो थंयसरल्या मुळगांवांत रावतलो अशें आमी तांकां डिमांड केला। ट्रान्सपोर्टेशन कसलेंच करपाचें ना, फक्त जे मॉन्सून प्रिपेरेशनाचें कितें काम आसा तेच चालू दवरपाचें। आणि डीएमजीचे मनीस आसा तेंच्यांनी हांगा येवन 15 दिसांनी हांगा येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करपाचें अशें आमी कलेक्टरा बरोबर डिस्कशन जाल्लेलें आसा। आता हेच्या उपरांत 15 दिसा उपरांत आमची मिटींग घेता म्हटल्यार तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टरान आनी तेच्या उपरांत आमचे कितें डिमांड आहा पळय ते फक्त तांकां आतां आमी परमिशन दिलां जे मॉन्सून कितें हें आसा विलेजीक कितें आमकां इफेक्ट जातलो म्हणून तांकां काम आमी सुरू करपाक एक सांगलां। काम सुरू करून म्हणजे मायनिंग ओर व्हरोंक नाका, ट्रान्सपोर्ट करूंक नाका म्हटलां। मायनिंग जो कितें ओर मेळटा पळय तो हांगासर मुळगांव डंप करचो आनी जे कितें विलेजीक इफेक्ट जावंक जायना म्हणून ते जे कितें हे डंप आहा पळय तेजेर ते पिचिंग करून तेंचे मातशें रिस्टोर करपाचें। गोमंतक टीव्ही खातीर मुळगांवच्यान तुकाराम सावंत। गोंय ही पर्यटकां खातीरची सगळ्यांत सुरक्षीत सुवात। आदल्या काळांत कांय दुर्दैवी घडणुको घडल्यो खऱ्यो, पूण सगळ्या गजालींक 2 बाजू आसतात। गोंयचे पुलीस खंयच्याय घडणूक सुवातेर उण्यांत उणें 5 मिनटां तर चडांत चड 10 मिनटांनी पावतात अशें वक्तव्य मुंबय हांगा जाल्ल्या एबीपी न्यूज आयडियाज ऑफ इंडिया समिटांत सीएम डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें। चाहती हूँ कि अगर यहाँ मौजूद लोग एबीपी न्यूज़ के तमाम दर्शक जो आपका इस इंटरव्यू को देख रहे हैं,
आप उन्हें क्या विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि हाल ही में सर कुछ ऐसी नेगेटिव खबरें आई हैं कि टूरिस्ट गए, बीच पर उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई, कुछ ऐसी घटनाएं आई, वहां पर कुछ लोकल लोगों के साथ उनकी बहस हुई, बड़े हादसे पेश आए। उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि यू आर सेफ एंड सिक्योर इफ यू कम टू गोवा? मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि गोवा जितना सेफ और सिक्योर राज्य दूसरा कोई नहीं है। गोवा जितना सेफ और सिक्योर टूरिज्म प्लेस दूसरी कंट्री भी नहीं है। मैं तो इतना कहूंगा। एक दो तीन जो इंसिडेंट्स हुए उसका पीछे आपने थोड़ी सी हिस्ट्री देखा तो भी हिस्ट्री जो टूरिस्ट यानी उन लोगों ने भी उनके साथ जो कुछ झगड़ा होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तब दो इंसिडेंट्स हो गए हैं। उसके बारे में मैं भी दिलगिरी व्यक्त करता हूं क्योंकि वो नहीं होनी चाहिए थे। लेकिन सिर्फ झगड़ा एक तरफ से नहीं होता है, इट इज़ दोनों तरफ से जब होता है तो इस तरह का इंसिडेंट होते हैं। लेकिन इसके बाद भी इट इज़ 100% आफ्टर हमने अभी पुलिस में भी सिविल सिक्योरिटी जो लगाई है बड़ी मात्रा से, जहाँ जहाँ पे क्राउड होते हैं वहाँ पे अभी सिविल सिक्योरिटी इज ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग। हमने टूरिस्ट पुलिस और खास करके हमने अभी स्पेशली द पिंक फोर्स फॉर द लेडीज पिंक फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। किसी को कुछ भी लगा तो किसी ने हमारा नंबर 100 नंबर डायल कर दिया तो भी वहाँ पे तुरंत यानी विद इन 5 मिनट्स पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। इसलिए जो कोस्टल बेल्ट में कौन से भी एरिया में रहने दो, मैक्स टू मैक्स इज 5 to 10 मिनट्स में पुलिस वहाँ पहुँचने की व्यवस्था हमने की है। इसके सिवाय हमारी साइबर पुलिस बहुत ही अच्छा काम करने लगी है। कितने सारे टूरिस्ट जब बुक करते थे यानी साइट पे के होटल के लिए, इस तरह की फेक अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 35 साइट्स वी हैव क्रैक डाउन। तो लोगों को लूटना इस तरह का हमेशा के चालू रहता था क्योंकि बुकिंग करो आ जाओ गोवा में, इस तरह के वह फेक साइट थे। वही अभी मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड साइट्स या होटल की जो अप्रूव्ड साइट है उन्हीं पे बुकिंग करें और उन्हीं पे गोवा पे आ जाए। कोई किसी के लिए हम गोवा घुमा रहे हैं, कोई किसी को हम यानी आपको वाटर स्पोर्ट्स दिखाएंगे या बुकिंग करवा के देंगे, विलास देंगे, इस तरह के लोगों ने भी उस तरह का अलर्ट रहना जरूरी है। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट अप्रूव नहीं होता है तो उन लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा, देन डेफिनेटली जो कोई गोवा में आना चाहता है आएगा, वो तो सेफ और सिक्योर 100% है। शैक्षणिक वर्सा सावन इयत्ता 6वी आनी 10वी खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करपाचें परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केलां। हाची घोशणा आदींच जाल्ली, मात आतां समितीच्या शिक्कामोर्तबा उपरांत शिक्षण खात्यान आतां फुडले कार्यवाहीचें परिपत्रक जारी केलां। अनुच्छेद 2025 ते 26 शिक्षणीक वर्सा सावन इयत्ता 6वी आनी 10वी खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करपाचें परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केलां। हाची घोशणा आदींच जाल्ली, मात आतां समितीच्या शिक्कामोर्तबा उपरांत शिक्षण खात्यान आतां फुडल्या कार्यवाहीचें परिपत्रक जारी केलां। इयत्ता 6वी खातीर 9 जाल्यार 10वी खातीर 10 विशय आसतले। 6वी खातीर नवीन पुस्तकां काडटले जाल्यार 10वी खातीर तीच पुस्तकां आसतलीं। 6वी खातीर SCERT म्हळ्यार राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ पेपर काडटले। तपासणी मात शाळा मंडळा वतीनूच जातली। 6वी खातीर 3 भाशा आनी हेर 6 विशय मेळून 9 विशय आसतले, जाल्यार 10वी खातीर 3 विशय आनी हेर 7 विशय धरून 10 विशय आसतले। प्रत्येक विशयाचो वेळ 40 मिनटांचो आसतलो आनी सप्तकाक 48 क्लासी आसतल्यो। वर्साचे 1200 क्लासी पुराय जावपा खातीर अंदूच्या एप्रील म्हयन्या सावनूच 6वी आनी 10वीची क्लासी घेवपाचो निर्णय जाल्लो आसा। 2025-26 ह्या शैक्षणिक वर्साच्यान इयत्ता 6वी आनी 10वी खातीर NEP म्हणटा ती लागू जातली। हेची घोशणा पयलींच जाल्लेली, पूण आयज परिपत्रक काडून सरकारान आनी शिक्षण खात्यान हें सांगलेलें आसा की 2025-26 ह्या शैक्षणीक वर्सा पासून इयत्ता 6वी आनी 10वी खातीर NEP म्हणटा ती लागू जातली। आता ह्या NEPन कितें आसा तर इयत्ता 6वेक पयले 3 लँग्वेज विशय आनी त्याच्या भायर 6 विशय असे धरून 9 विशय जे आसा ते 6वेच्या खातीर आसतले आनी 10वेच्या भुरग्यां खातीर 3 लँग्वेज विशय आनी त्याच्या भायर 7 वेगळे विशय असे धरून 10 विशय आसतले। ह्या वर्साच्यान 6वेची पुस्तकां जी आसा, 6वेचे पाठ्यपुस्तक हे चेंज जातले, पूण 10वेचे पुस्तक आसा ते तशेंच उरतले। त्या भायर जो पिरियड आसता भुरग्यांचो तो 40 मिनटांचो आसतलो, म्हणजेच आठवड्याक 48 तास हे भरले वतले आनी एकूण वर्साचे 1200 तास भरपाक जाय। तर हे वर्साचे 1200 तास भरपाक जाय म्हणून एप्रिलाच्यानूच क्लासीस ज्यो आसा त्यो सुरू जातल्यो। तर हांगासरली म्हत्वाची बातमी अशी आहा की ह्या शैक्षणीक वर्साच्यान इयत्ता 6वी आनी 10वे खातीर NEP आहा ती लागू जातली आनी त्यांचे क्लासीस एप्रील म्हयन्यांतल्यान सुरू जातले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
रेंटल कॅब चालकांक याद फुडें परवानो नाशिल्ल्या ठिकाणांचेर रेंटल कॅब वेवसाय म्हारग थारूं येता. नेमांचें उल्लंघन करून रेंटल कॅब चालक रेल्वे स्टेशन वा विमानतळाचेर रेंटल कॅब वेवसाय करतना सापडल्यार दंडात्मक कारवाय वा परवाने रद्द करपाची नोटीस येरादारी खात्यान जारी केला. रेंट अ कॅब चालकांक ह्यान फुडें परवानो नाशिल्ल्या ठिकाणांचेर रेंटल कॅब वेवसाय करपाक म्हारग थारूं येता. नेमाचें उल्लंघन करून रेंट अ कॅब चालक रेल्वे स्टेशन्स वा विमानतळाचेर रेंटल कॅब सेवेचो वेवसाय करतना सापडले जाल्यार दंडात्मक कारवाय वा तांचे परवाने रद्द करपाची नोटीस येरादारी खात्यान काडला. विमानतळ वा रेल्वे स्टेशन अशा भौशीक थळांचेर रेंटल सेवा दितना 1989 अंतर्गत घालून दिल्ल्या रेंट अ कॅब येवजणेचें पालन करप सक्तीचें आसा. परवानो आशिल्ल्या ठिकाणांचेरूच रेंटल सेवा दिवप वा नियुक्त केल्ल्या कार्यालयाच्या शाखेचेरूच रेंट अ कॅब सेवा दिवप अनिवार्य आसा. नेमांचें उल्लंघन करून रेल्वे स्टेशन वा विमानतळाचेर रेंटल सेवा दितना सापडल्यार कायदेशीर कारवाय वा परवानो रद्द करपाची नोटीस येरादारी खात्यान जारी केला. नोटीस कशें आसा जाणा, नोटीस रेंट अ कॅब ऑपरेटर म्हणजे रेंट अ कॅब ज्यो टॅक्सी आसा, व्हेकल्स आसा पळय, त्यो तांकां ऑपरेटर्स आसा तांचे स्वताची ऑफिस आसा, मेन ऑफिस आसता आणि 4 ब्रांच ऑफिस असतात. आणि स्किमी प्रमाणे रेंट अ कॅब स्कीम 1989 जी स्कीम आसा ताचे प्रमाणे तांणी व्हेकल्स ज्यो आसता ज्यो दिवपाच्यो आसता रेंटाक, जे कोण कस्टमर आसा तांकां, तांच्या ऑफिसा कडल्यानूच त्यो दिवप आसता. त्यो खंय दुसरे कडेन व्हरून तांकां दिवप वचना. म्हणजे हांगा मेनली नोटिसांनी आमी बरयल्लें आसा ज्या जाग्यार एअरपोर्टार व्हरून ते दितात किंवा रेल्वे स्टेशनार व्हरून दितात किंवा आनी खंयच्या हॉटेलांनी व्हरून दितात, तशें तांकां व्हरून दिवप वचना. एज पर द स्किमाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे त्या कस्टमरान येवन तांच्या ऑफिसांतल्यान त्यो हायर करून व्हरपाच्यो आसता. आणि हे अशें दितात म्हूण ताका लागून ती नोटीस काडल्या की तुमी स्किमीचे हे पाळनात म्हणून, रूल कंडिशन पाळनात म्हणून. तसो रूल म्हणल्यार ताचेर पेनल्टी आसतली किंवा फायन आसतली किंवा आनी कितें जे एप्रोप्रिएट एक्शन स्किमीच्या अंडर आसा त्या प्रमाणे घेतले. लायसनाचेर एक्शन किंवा सस्पेंड किंवा कॅन्सल कशें जो प्रमाणे कितली ग्रेविटी आसा त्या प्रमाणे तांचेर एक्शन घेतले. अंडर ताचो एक सेक्शन आसा, अंडर 8(2) सेक्शन ऑफ द स्कीम, त्या स्किमी अंडर ते सगळे गायडलायन्स बरयल्ले आसात, अशें करपा जायना म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचे आतामेरेन 14,095 लाभार्थी. आतामेरेन हे येवजणेचेर सरकारा कडल्यान वट्ट सुमार 17 कोटींचो खर्च. 15 ट्रिपींचेर हो खर्च केला. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचो शुभारंभ 7 नोव्हेंबर 2022 वर्सा जाल्लो. आर्थीक स्थिती बरी नाशिल्ल्या लोकां खातीर म्हूण फुकट धार्मीक थळांक भेट हो हे येवजणेचो उद्देश. 50 वर्सां मायज पिरायेचे लोक ह्या येवजणे खातीर पात्र आसात. फाटल्या 3 वर्सांत वट्ट 15 ट्रिपी देवदर्शन यात्रेक गेल्यात. ह्या 15 ट्रिपींनी 14,095 लोकांनी हे येवजणेचो लाव घेतला. हे येवजणेचेर सरकाराचो आतामेरेन वट्ट 16,87,67,890 खर्च जाला. मुख्यमंत्री देवदर्शन येवजणेची आंकडेवारी. गोंय ते तिरुपती आनी परत पयली ट्रीप 7 नोव्हेंबर 2022 गेल्ली. 912 लाभार्थी, 1,10,25,000 खर्च. गोंय ते तिरुपती आनी परत दुसरी ट्रीप 13 नोव्हेंबर 2022 गेल्ली. 987 लाभार्थी, 1,10,25,000 खर्च. गोंय ते वेलांकनी आनी परत पयली ट्रीप 20 नोव्हेंबर 2022 गेल्ली. 924 लाभार्थी, 1,20,75,000 खर्च. गोंय ते तिरुपती आनी परत तिसरी ट्रीप 8 डिसेंबर 2022 गेल्ली. 983 लाभार्थी, 1,10,25,000 खर्च. गोंय ते तिरुपती आनी परत चौथी ट्रीप 13 डिसेंबर 2022 गेल्ली. 990 लाभार्थी, 1,10,25,000 खर्च. गोंय ते शिर्डी आनी परत पयली ट्रीप 21 जानेवारी 2023 गेल्ली. 834 लाभार्थी, 1,10,25,000 खर्च. गोंय ते तिरुपती आनी परत 5वी ट्रीप 28 जानेवारी 2023 गेल्ली. 678 लाभार्थी, 1,10,25,000 खर्च. गोंय ते तिरुपती आनी परत 6वी ट्रीप 2 फेब्रुवारी 2023 गेल्ली. 847 लाभार्थी, 1,10,25,000. गोंय ते तिरुपती आनी परत 7वी ट्रीप 7 फेब्रुवारी 2023 गेल्ली. 940 लाभार्थी, 1,10,25,000 खर्च.
गोंय ते तिरुपती आणि परत 8वी ट्रीप 13 फेब्रुवारी 2023 गेल्ली. 929 लाभार्थी, 1,10,25,000 खर्च. गोंय ते तिरुपती आणि परत 9वी ट्रीप 18 फेब्रुवारी 2023 गेल्ली. 1,032 लाभार्थी, 1,10,25,000 खर्च. गोंय ते तिरुपती आणि परत 10वी ट्रीप 25 फेब्रुवारी 2023 गेल्ली. 939 लाभार्थी, 1,10,25,000 खर्च. गोंय ते तिरुपती आणि परत 11वी ट्रीप 2 मार्च 2023 गेल्ली. 984 लाभार्थी, 1,10,25,000 खर्च. गोंय ते वेलंकणी आणि परत दुसरी ट्रीप 12 मार्च 2024 गेल्ली. 925 लाभार्थी, 1,27,05,000 खर्च. गोंय ते प्रयागराज आणि परत पहिली ट्रीप 6 फेब्रुवारी 2025 गेल्ली. 1,191 लाभार्थी, 1,16,87,890 रुपये खर्च. 21 तारखेक शुक्रारा प्रयागराज देवदर्शन यात्रेची दुसरी ट्रेन भायर सरता. एकंदर पळयत जाल्यार मुख्यमंत्री देवदर्शन येवजणेचो लाव चडांत चड लोक घेत आसतनाच ह्या येवजणेचेर खर्चूय मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आशवेकार. सिद्दीकीन घेतिल्ल्या नांवा मदीं हेरांक समन्स कित्याक धाडूंक ना, फकत आपल्याकूच कित्याक समन्स धाडटा म्हूण अमित पालेकाराचो प्रश्न. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात पालेकाराक चवथे खेपेक पोरणे गोंय पुलिसांनी समन्स धाडिल्लो. ह्या चवकशे वेळार तो उलयलो. पळयात. आपल्याचो व्हिडिओ पुलिसांनी गन पॉयंटाचेर दवरून काडिल्लो अशें सिद्दीकीन सांगिल्लें. तशेंच त्या व्हिडिओन ताणें हेर जाणांचें नांव घेतिल्लें, मात तांचेर कांयच कारवाय कित्याक करूंक ना, फकत आपल्याकूच कित्याक समन्स धाडटा. गोंय पुलीस आपलो छळ करतात. परतून समन्स आयलो जाल्यार कोर्टात वचून निवृत्त न्यायाधीशा लागसर ह्या प्रकाराची सखोल चवकशी करपाची मागणी करतलो, अशें गोंय आप मुखेली अमित पालेकारान सांगलें. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात चवथे खेपेक पोरणे गोंय पुलिसांनी समन्स धाडिल्लो. ह्या चवकशे उपरांत पालेकर उलयलो. 21 ऑगस्ट पर्यंत खंय आशिल्लो. सो एंटायर क्रायम ब्रांचाची जी टीम आसा ती वांगडा आसली सुलेमानाच्या. तांचे टावर लोकेशन, तांचे स्टेटमेंट ओल्ड गोवा पुलिसान हाडले काय ना. चार्जशीट फायल जाल्या. ह्या केसीन चार्जशीट ऑलरेडी फायल जाल्या. चार्जशीट फायल जाल्या आसतना 35 BNSS विच इज द समन्स टू एन एक्यूज पर्सन, जाचेर आरोप आसा, जाचेर कंप्लेंट आसा, जाचेर तांकां दुबाव आसा की ताणें क्रायम केला म्हणून ताका आपयता. 35 BNSS समन्स म्हाका कित्याक? आरोपी मरे हांवें टूथपेस्ट हाडला, टूथब्रश हाडला आनी शाबू हाडला. आज हांव तांकां सांगता अरेस्ट करा. एकदांचो अरेस्ट तरी करा. ते बेकार आसा काय हांव बेकार आसा? काम धंदो ना आमकां. ओल्ड गोवा पुलीस बेकार आसा, हांकां काम धंदो ना. क्रायम सिच्युएशन वर्स जायत आसा. पुलिसांची सिच्युएशन अशें आसा, आज पुलिसांचेर क्रायम ब्रांचाचेर सिद्दीकीन आरोप केले. त्या पुलिसांक आपयले आनी तांकां समन्स धाडल्या. आज हांव सगळे स्टेटमेंट करपाचो आसा. टीम आशिल्ली SITची पळय, SITची टीम जी गेल्ली हाडपाक ताका, तांचे टावर लोकेशन आनी तांचे कॉल डिटेल्स काडा. SP क्रायम वॉज इन कॉन्स्टंट टच विथ तो हळणकर म्हणून PC आशिल्लो आनी कोण तो नांव ताचें याद जायना म्हाका. आय थिंक इज तुषार लोटलीकर PI काय DYSP आतां खबर ना तो. दॅट व्हिडिओज वर मेड बाय देम. सामान्य नागरीक वतलो खंय? म्हणजे आज पुलिसांक खरेंच लोकांनी भिवपाची गरज आसा काय ना हें CMन सांगचें की पुलिसांक भिवपाची गरज आसा म्हणून सामान्य नागरिकांक अशें दिसपाक लागला. कारण आजचो जो कंडक्ट पुलिसांचो जो असो पळयत जाल्यार आय थिंक इट इज टायम पीपल शूड गेट वरीड अबाउट वॉट इज देअर फेट इन द हँड्स ऑफ गोवा पुलीस. दिस इज एन एम्बेरसमेंट टू गोवा पुलीस. दिस इज एन एब्सोल्यूट एम्बेरसमेंट टू गोवा पुलीस. अँड टू कवर अप दॅर एम्बेरसमेंट लज आपली दाखोवपा खातीर म्हाका चादर कशें वापरता. दॅट इज नथींग मोर. तुमी डॉक्युमेंट मागयल्या, म्हाका दिसता ते डॉक्युमेंट येतले. RTIन मागले थोडे डॉक्युमेंट आमी वेगळे तरेन मागल्या की जर आमकां परत परत हॅरेस करता जाल्यार ह्यो गजाली आमी दाखोवच्यो पडटल्यो की कशे तरेन हे लोक भ्रश्टाचारान भरभटल्या, हे लोक क्रिमिनला भितर इनवॉल्व आसा आनी इतले आसतना आमकां कित्याक त्रस्त करता गरजेला. आय एम नॉट द वन हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर Siddiqui's escape or his deeds that he has done. Somebody from their earlier government has been part of that entire criminality. हे सगळे कशें जातलें? म्हणजे बेसिकली सिद्दीकी कोणाचो चेलो आशिल्लो आनी कोणा खातीर काम करतालो आनी सिद्दीकी कोणा खातीर एक लँड ग्रॅबिंग करतालो किंवा लँड करतालो हें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली जावपाक जाय. तें सगळें सोडून आज म्हाका व्हिडिओ कसो मेळ्ळो हें इन्वेस्टिगेशन पुलीस करता. सो हाव डू आय बिलीव or how any normal Goan should believe that police are going to not let somebody who is involved in this crime scot free.
and it looks like that to me. गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत. जोनसवाडो मांद्र्या वेगान वचपी गाडयेचो धपको लागून मॅरीफेलीट फर्नांडीस हिका जाग्यारूच मरण आयलें. गाडी चालकाक मांद्रे पुलिसांनी अटक केलो. पुलिसांचो तपास सुरू आसा. गोंयांत अपघाताचें सत्र चालूच आसा. जुनसवाडो मांद्रे वेगान वचपी दिल्ली पर्यटकाचे कारीन रस्त्या कुशीक उबी राविल्ल्या एका बायलेक धपको दिवन पळ काडली. ह्या अपघातान मॅरी फिलिस फर्नांडीस ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. सुण्या वयल्यान जाल्ल्या वादा लागून तांच्यांनी मुद्दाम जावन हो अपघात घडोवन हाडलो आसूंये असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायलो. इकराच्या टायमाक दिल्लीचे ट्युरिस्ट ते रेगुलर हिंगा येवपी बिचार वचपी, बट हिंगा आमचो जो डेजमॉन आनी जोझफ म्हणटा तें प्रायवेट हावस आनी हिंगा तेंची मामी आडसरां विकताली. हिंगा दिसता तुका एक मिनिट. ओके. हे स्टँड तेजें. सो हे जे ट्युरिस्ट जे बिचार भोंवपाक येता पळय ते सुण्यांक घेवन येताले. तेंचो एक सुणो आसलो आनी तेचे लोकल 2 सुणे आसले हिंगा बांदलेले. ओके. सो तेंची सदांच सुण्यांची झगडी आदी 2 फावटी जाल्यान आनी तांकां रिक्वेस्ट केलेले की हिंगा तुमी सुण्यांक घेवन येनाका म्हणून, कित्याक आमचे घरांतले सुणे आसात. सो आयज तेंचे आर्ग्युमेंट जालो आनी तेची कोण आतां पळय जो मर्डरर आहा पळय, हांव ताका डायरेक्ट मर्डरर म्हणटा, कित्याक तेणें गाडी डायरेक्ट आमचे ते मारिया फर्नांडीस आहा पळय तेचेर वयल्यान चडोवन सुमार 10 मिटर तिका मुखार घेवन गेला. ओडी दिल्यान म्हणजे हय, ओडूच घेवन गेला गाडयेच्या व्हिलार. डायरेक्ट तेणें गाडी थिंगा स्टार्ट मारल्या, आपले फॅमिलीक घातला आनी तिका डायरेक्ट मारून तो फूल स्पिडीन गेला. ताचे पयलीं तेची जी मामी आहा तेणें ती आमची मारिया फर्नांडीस आहा पळय तिका केंसांक धरून हिंगा जमनीर उडयल्ली आनी जमनीर पडलेली. चेड्याचो एक हात इंजर्ड आहा, जोझफ म्हणटा तो हात इंजर्ड आहा, सगळ्यांक खबर आहा. सो ताका उखलपाक जायना आसली. ती अंदू मामा एक तिका येवन हेल्प करून कोदेली दवरलेली हिंगा. सो हे वाटेन ती उबी आसली, कोदेली बसलेली आनी मीन वायल आमचो एक स्टँडली म्हणून आमचो एक भाव हिंगा उबो आसलो, ताका एक्सप्लेन करपाक ती उबी रावल्ली. सेम टायमार ती कार जेणे आपणाची फॅमिलीक भरली, गाडयेन भरलो आनी फूल स्पिडीन येयले आनी तिका घेवनूच गेलो. आनी तो स्टँडली आसलो ताका घेवन वचपाक ताणें उडी मारली सायडीन आनी तो सेफ जालो. नाल्यार ताकाय तेची मर्डर आसतलें लायक. आनी फूल स्पिडीन तो गेलो आनी डायरेक्ट पुलिशेन वचून बसलो. आयज त्या पुलीस स्टेशनार सुण्यांक घेवन भितर आसा. हांव नोका आतां कितें जातलें केस रजिस्टर करपाक आमी लायल्या, विटनेस बी आमचे सगळे आसात. म्हाका दिसता आमच्या पुलिसांनी बरी एक्शन घेवन हो एक लेसन दिवंक जाय ट्युरिस्टांक की ट्युरिस्टान कायदो हातीन घेवप ना. ही मुवी टायप जाला. ही एक लेडी उबी आहा आनी तिका डायरेक्ट व्हरप अशें न्हू की बारीक वस्त. निवृत्ती शिरोळकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 70 ते 75% लोक RTIचो योग्य वापर करतात, जाल्यार 20 ते 30% लोक RTIचो गैरवापर करतात अशें केंद्रीय मुखेल म्हायती आयुक्त हिरालाल समारिया हांणी सांगलें. शुक्रारा हिरालाल समारिया हाणें गोंय राज्य म्हायती आयोगाचे वेबसायटीचें लोकार्पण केलें. पाटो पणजे म्हायती आयोगाच्या कार्यालयांत जाल्ल्या कार्यावळी वेळार हिरालाल समारिया उलयलो. And there are many fellows who put even 1,000 applications. In a year they put 1,000 applications. But in spite of that, I say such type of fellows are there, 20 to 30% are there who are misusing this act or who are finding a job out of it, or they may be means exploiting the officers or the system. But I can say 70 to 75% there are genuine applicants are there. And because of the genuine applicants, when they put the application and when the applications reaches to us, at least our level, I have seen the department becomes active. They become very active and they immediately give the information. They take out the file. So the file movement is there. Then they find out why, means what was the problem with this gentleman, why the information was not given, or even his problem means he may be having his personal grievances also. So redressal of grievances is also being done by the RTI Act actually. वट्ट 19 बेवारस कुडींचो प्रश्न सुटावो जाला. फुडल्या कांय दिसां उपरांत ह्या कुडींची विलेवाट लायतले अशी माहिती मंत्री आलेक्स सिकेरान दिली. फाटल्या शुक्रारा जाल्ले बसकेंत हो मुद्दो आपल्या नदरेक हाडिल्लो अशें मंत्री सिकेरान सांगलें. शुक्रारा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत जाल्ले बसकेंत मंत्री उलयलो. The issue, the last time when we met last Friday, an issue was brought to my notice regarding unclaimed dead bodies. In fact, I think it was 17 plus 2. And I'm happy to say that
the issue has been resolved. I believe the Chief Minister has intervened in the matter and he has found a solution, and the issue has been resolved, so that I would assume that the bodies would be disposed of in the next couple of days. Then there were some who came regarding updation of Aadhaar cards. I have taken it up with the Director of Planning and Statistics, and he has agreed to conduct a camp in my constituency to get this particular updation of Aadhaar cards being solved. So that was second. Then, of course, there were some Munkar cases. There was also some mutation cases. Then a lady came to seek the assistance of an advocate under the free legal aid service. So I've spoken to the concerned in charge, and I'm confident that would also be resolved. आवाज गोयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. भावानो आनी भयणानो 2025 मेरेन भारत देश टीबी मुक्त जावचो म्हूण गोंय भलायकी खातें तुमकां उलो मागता. कोणाकूय तर 2 आठवड्यां वयर कुकली मारता, अकस्मात वजन देंवता, जोर येता जाल्यार लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटरान वचून टीबीचो टेस्ट करून घेवचो. भावानो आनी भयणानो, कोणाकूय तर 2 आठवड्यां वयर कुकली मारता जाल्यार लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटरान वचून टीबीचो टेस्ट करून घे. गोंयच्या सगळ्या हेल्थ सेंटरांनी टीबीचो टेस्ट जाता. टीबीचो टेस्ट फ्री, वखदां फ्री, ट्रीटमेंट फ्री, फ्री 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 फ्री. भावानो आनी भयणानो, टीबीचो टेस्ट फ्री, ट्रीटमेंट फ्री, वखदां फ्री, फ्री 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 फ्री. कान फुटले मरे मुझे. फुंटाले मागीर आयको येता तुका. म्हाका बरे भशेन आयकूंक येता. मागीर आयक मरे, आम बोळ मान मान सांगताय. 2 आठवड्यां वयर मात्ता कोंकली जाल्यार कोण नाका फोकाणा. ती जावंक शकता टीबीची लक्षणां. ओय, आयजी वच आनी टीबीचो टेस्ट कोन घे. कळ्ळें? कळ्ळें तेका कळ्ळें. आनी तुमकां गोंयकाराच्या निरोगी आरोग्या खातीर गोंय भलायकी खातें दीस रात झुजता. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करूया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.